नमस्कार. उपचारी दत्ताराम वाचपा होती त्या आमच्या श्रीराम विश्वकर्मा संस्था या देवस्थानात आयज विश्वकर्मा जयंती साजरी केली आहे. ही विश्वकर्मा जयंती सामकी खूप वर्षापासून चालू आहे, पण आयज ह्या वर्सा एक कमिटी आमची नवी आयली त्यांनी हो निर्णय घेतला, खरोखरच बरो योग्य आणि बरो निर्णय घेतला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. कारण की असे उत्सव हे देवळान जावप म्हणजे देवस्थानांची जी कीर्ती आहा ती लोकां पर्यंत पावता आणि लोकांचे हांगासर दर्शना खातीर जावं कितें दिवपा खातीर लोकांचे हात सगळ्यात फुडें येता. अशें आयज आमच्या देवळान विश्वकर्मा जयंती साजरी करून आयज आमच्या सगळ्या भगिनींचो सगळ्या समाजाचो हांगासर एक बरो उत्सव कसो जाल्लो आहा आनी हे उत्सवाची आमी सगळ्या हातून वाट पळयताले. तो उत्सव ह्या वर्सा आमकां एक स्पेशल अशें दिसता की विश्वकर्मा जयंती कशा प्रकारे जावपाची आसता आनी कशा प्रकारे करप ही जी आयज आमकां ह्या वर्सा एक कमिटीन दाखोवन दिला की आमी ही अशी फुडें चालू रावची अशें एक कमिटी कडेन मागता. आनी म्हाका संधी दिल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं.